आणि ताका इनाम आसतलो. जल्दी 5 50,000 रुपया आणि जल्दी 7 50,000 रुपया हाजी जातली. ट्राय हाऊस कॉइन्स चेक करूंक जाय जाल्यार तेजी मुखार येवन चेक करचे. देवेन करून फुटबॉल मोगी तुमकां पळोवन काळजान खुशी भोगता. हांवें तिसरे म्हजे फायनल ग्रावंडार पळोवपाक येयला आनी इतलो क्रावड म्हाका दिसता आफ्टर कुंकोली युनियनाचे ग्रावंडार कुर्तोरी आनी यू आर द थर्ड लार्जस्ट क्रावड आय हॅव सीन. थँक्यू व्हेरी मच. तुमचो सदांच फुटबॉल सपोर्ट करचो आनी आमचे टीम जे जितले तपूस करता हो फुटबॉल अलायव दवरपाक. आयज फुटबॉल अलायव उरला बिकॉज ऑफ आमच्या विलेज टिमीक लागून, विलेजीचे फुटबॉल मोग्यांक लागून. आनी तुमी सेरावलीक असोच हांव उलो मारता, तुमी आनीकूय टोर्नामेंट करचे आनी असोच क्रावड येवन आनी सगळे फुटबॉल मोग्यांक चान्स दिवचो. आनी आजचे विनर आसा आमचे मांडोपा स्पोर्ट्स क्लब. तुम्ही बरी डिसिप्लीन दाखयली. इवन कुंकोली युनियन आमचो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आसा तेंचो स्टेजीचेर SP समीबाब. तुम्ही अशीच डिसिप्लीन दाखोवची आनी आमच्यो खंयचेच विलेजीन या आमच्या गोवा लिगीन जेन्ना खेळटा तेन्ना डिसिप्लीन दाखोवन गोंयकार कितें ते फुटबॉलान वी आर द लीडर ऑफ इंडियन फुटबॉल म्हणून दाखोवचें म्हणून हांव तुमचेशी मागता आनी ऑर्गनायझरांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. बेस्ट डिफेंडर ऑफ द फायनल्स मातशें. बेस्ट मिडफिल्डर ऑफ द फायनल्स, फर्स्ट स्कोरर ऑफ द फायनल्स हो प्रायज आमकां मेळटला. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळे मातशें. बेस्ट सगळ्यांनी रनर्स अप ऑफ सगळ्या टिमीच्या क्रमांक मातशे मुखार येवचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.